भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. हे दिसाच्या दिना पासून देवाक दिनवासुया, बरे भशेन हो दीस सारूंक त्याच देवा लागीं आदार मागुया. आयचे मिसाची तें सांव जावन आसा. पयलें आयज म्हजो बर्थडे, जिविता पासून दिन वासूंक देवा लागीं सगळीं म्हजे बरोबर देवा लागीं मागात. दुसरें मागूंक लायलां एंटनी फेर्नांडीस, रॉन्जिला पेशात, मारिया दियस, वेलेन डिसिल्वा, ब्रीत रिबेरो, केजिया डिसोजा, सगळीं बर्थडे मनयतात तांचे पासत मागुया. आनीक कोण बर्थडे मनयता तांचो उगडास मिसान करुया. तशेंच काजाराचो दीस कोण मनयता, कोण दुयेंत आहा, सगळ्यां पासत ह्या मिसान खेरीतपणे मागुया. एकामेका पासून मागून मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमचे आसूं या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. संतोशाच्या उमाल्यांनी भरून ह्या देव मंदिरांत आयज आमी एकठांय जाल्या, कारण आयज फादर ब्रिटो आपलो वाडदीस समोरुमता आनी आपल्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता. जेजून आपल्या बापाचो मोग आपणाकूच मोडून आमकां दिलो. यादनिकाचें मिसां म्हणल्यार आपणाकूच मोडून जेजू भाशेन देवाचो मोग आपले पोरजेक दिवंक. आपल्या जिविताची लांबदीक वर्सां फादर ब्रिटोन गोंयचे पवित्र सोबेन पोरजेची सेवा करून सारली. तोजवितेन, इकमोतीन, जबाबदारेन आनी सोगले उर्बेन आपलो वावर केलो आनी करीत आसा. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आयज आमी देवाक दिनवासता. देवान ताका आपल्या सुबाम देण्यांनी भरून आनी कुडी आत्म्यांची बरी भलायकी ताका फावो करूंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. भाव भयणीनो, आयशो वर्तमानांत आमी आयकतल्या जेजू लोकांक शिकोवन दिता आसतना कोणाकली बायल अशें म्हणटा, ज्या कुचव्यान तुका जल्म दिला, ज्या अड्ड्यांनी तुका दूद दिलां, सुभागी. आनी जेजू जबाब दिवन सांगता, देवाचें उतर कोण आयकता ताचे प्रमाणे जियेता अदीक सुभागी. तो देव जेजू सांगूंक सोदता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवप चड म्हत्वाचें, चड मोलाचें, देवाक एकदम आवडटा. हें आमी समजूंक, देवाचें उतर आमी बरे भशेन आयकूंक, ताचे प्रमाणे सदांच आमी जिवंक आमकां ह्या मिसान आदार मागुया. मागणें आमचें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकुया. सगळे गुन्यांवाचे बोगसणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणया, हांव पातकी स्वर्गृदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तनान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ते पासत घेवन सदां कुवार मरय.
सगळे देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं नोंद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत बिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक सृश्टीच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. देवा सगळ्या देण्याच्या दातारा आमचे सगळें आनी आमी सगळीं तुवेंच दिल्लें देणें म्हूण आमी ओडकून घेता. तुजे मितमें नासलेले बळपणाचे उपकार ओडकून घेवंक आनी सगळ्या काळजान सगळे सोक्तेन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक बसून देवाचे उतर आयकया. भाग्योन पावलून घालासियेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून बसायलोलें देणें भावार्थ आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगळो संवसार पातकाचे पोदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावार्थ येवचे आदीं आमी भावार्थ उक्तो जायसर समृद्धीचे राखणे खाल कोयदी आसलोले. म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी भावार्थ उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडिसोर समूर्त आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नाव. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारांत पवित्र स्नान घेतलां तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रूपकार घेतला. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय जोडलेलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत तुमी सगळीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर अब्राहमाची संसत तुमी आनी बसावणे प्रमाणे दायजी. देवाचें उतर. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात, ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोषभरीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतां दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो,
तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सोराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उबी रावया. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगळीं सुभागी. Survespor तुमचे सोफे आसू. लुका परमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू लोकांची उरपोची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या सोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या तळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचे उतर आयकता आनी सांबाळटात तीं ओदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, थॉमस आल्वा एडिसन हाची खबर आमी जायते फावटी कडेन आयकले आसतले. 10 वर्सांची पिरायेर ताणें आपले हो एक व्हड सायंटिस्ट जावन गेलो. 10 वर्सांची पिरायेर ताणें आपले फर्स्ट लॅब आपल्या घरांत सुरू केलें. 12 वर्सांची पिरायेर तो आपलोच न्यूज पेपर प्रिंट करूंक लागलो घराच. उपरांत बाबनाम पळयता ताणें इलेक्ट्रीक बल्ब इन्व्हेंट केलो आनी सुमार 1000 पेटंट्स ताचे लागीं आसले. म्हळ्यार 9,000 तरीक सोद ताणें खूद आपल्या जिवितांत ताणें केले. आनी कसोच आपल्या आवय विशीं उलोवन तो एकदां म्हणटालो, I was a very careless child, but because of the firmness, sweetness and goodness of my mother, I am who I am. जरी तर ल्हान आसतना थावन ती शिस्त ती देख म्हाका म्हज्या आवयन दिवंक नासली जाल्यार हांव ह्या जाग्यार पावचो नासलो. थोडीच वर्सां ताची आवय ताच्या सांगाताक आसली खरी, पूण जी वर्सां तिणें ताच्या सांगाताक सारली एक बरो मनीस ताका करूंक तिणें प्रयत्न केलो. आनी आज शुभ वर्तमानान भाव भयणो असलीच भावना एक आवय उद्गारता. Not every mother is blessed to have such a child like Jesus. गुडेक तिचोच पूत गुडेक तिका आयको नासलो आनी जेन्ना जेजूक ती पळयता, कोण भाशेन तो लोकां लागीं उलयता, कोण भाशेन वागता, दुसऱ्यांची सेवा करता, देवाचें उतर परगडटा, ती अजाप जाता. अजाप जाता जेजूक पळोवन, पूण अदीक तोटाकता कोण भाशेन एके आवयन एक असलो भुरगो जल्माक हाडूंक जाता आनी ताका वाडोवंक जाता. बाबूनो, जेजू हें आयकता खरें, पूण हीच संदी वापरता आपले आवयक अदीक वाकाणूंक. He is not just concerned about the earthly factors. पूण जेजू म्हणटा, म्हाका तिणें आपल्या कुसव्यान सांबाळला खरो, दूद दिला खरें, पूण ती अदीक सुभागी कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर पाळलें आनी देवाचें उतर ती आपल्या जिवितांत जियेली. भावनो, आज आमी आमकांच हो विचार करुया. हांव देवाच्या उतराचो आयकपी काय? देवाचें उतर आयकून तें हांव म्हज्या जिवितांत पाळटा
आनीक जिवंक सोदता काय. दुसरे सुवातेर बाबूनो एक बरोवपी अशें म्हणटालो, देर आर नो बॅड पेरंट्स बट ओन्ली बॅड पेरंटींग. कोणूच आवय बापूय वायट न्हय, आपल्या भुरग्यांक बोडयां ती वायट करूंक सोदिना, बट दे डू नॉट नो द टॅक्निक्स ऑफ बीइंग गूड पेरंट्स. कोण भाशेन आपल्या भुरग्यांक बरे तरेन वाडोवची घडयेक ती टॅक्नीक घडयेक ती विचारल्या. आनी ह्याच खातीर दे आर नॉट बॅड पेरंट्स, दे हॅव ओन्ली बॅड पेरंटींग स्किल्स. आज बाबूनो आमी आंकवारबारीची देख घेवया. आवय बापूय कशी कोण भाशेन आमच्या भुरग्याक आमी वाडयता काय. आज बाबूनो फादर ब्रिटो आपलो वाडदीस संभ्रमता. एक वर्स ताच्या सांगाताक हांवें मेर्शे गांवांत वावर केलो आनी सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां ते भाशेन लांबदीक वर्सां आमचे गोंयचे पवित्र सभेन ताणें आपलो वावर केला. आनी वावर सादो वावर ताणें करूंक ना. वावर केला एकमतीन, शिस्तीन, जबाबदारेन, हुशारकायेन, जाणवायेन आनी उर्बेन. हो वावर ताणें केला आनी हो वावर आजून पर्यंत करीत आसा. म्हाका उगडास आसा जुलयाच्या म्हयन्यांत जेन्ना फादर आयलो तेन्ना हांव ताच्या रुमान गेलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें, आय डोंट लायक टू सीट आयडल. कांयच करिनासतना रावंक म्हाका जायना, हें हांव करून येवंक ना. कसलोय वावर म्हाका दी. पयलें मिस्ती, दुसरें मिस्ती, इंग्लीश मिस्ती, कोंकणी मिस्ती, दोतोन घेवंक दी, शिकोण दिवंक दी, कसलोय वावर दी. तूं थंय लिस्टार घाल आनी हांव तो वावर करतलो. आनी बाबूनो म्हाका अजाप कशें जालें, कित्याक फादराची भलायकी पळोवन कितली उमेद ताचे भितर आसा. थोड्याच दिसांनी म्हाका तो म्हणूंक लागलो, म्हाका एक पेन्सील आनी इरेजर जाय. हांव चिंतूंक पडलां आतां आनी पेन्सील आनी इरेजर फादराक कित्याक जाय. हांवें ती ताका हाडून दिली. आनीक थोडे दिसांनी हांव ताच्या रुमान गेलो तेन्ना फादर बूक वाचतालो आनीक बुकाचे सायडीन जायते आपले नोट्स करतालो. जायते फावटी ताच्या रुमान हांव वेता तेन्ना तो वाचलेलो हांव पळयता. ही रिड्स बुक्स, आपले सायडीन नोट्स करता, शिकता. शिकोवंक आजून ताणें सोडूंक ना. जायते बूक वाचता, न्यूज पेपर वाचता. हे भाशेन भाव भयणो जाणवाय घेवंक तो वावर करता. थोडेच दीस फाटीं आनीक फावटी ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कोणाकूय स्वतेसांव दिवंक जाय जाल्यार म्हाका सांग. बाबूनो आमी जाणा ताची भलायकी तितली बरी ना, चोडलोंकूय घडये खाव गोड जाता, पूण वावर करूंक ताका खूब आवडटा. आनी उर्बा आजून ताची देंवोंक ना. जायतो वावर ताका करूंक आजून ताची इत्सा आनी ताची आस. 50 वर्सां ताका भरतली यादनीकपणाची. जिविताची 70 वर्सां ताणें संभ्रमल्यात. पूण बाब भयणो ही उमेद, ताची उर्बा आजून देंवोंक ना देवाच्या मुळ्यांत वावर करूंक. आनीक ताच्या जिवितांत जायते हांव शिकलां आनीक आजून शिकत आसा. जायते वस्तू पळोवन हांव शिकता, जायते वस्तू तो म्हाका सांगता. आनीक अशें तो म्हाका म्हणटा, ही तुजी पयली पॅरीश, बरो अणभव तुका मेळोंक जाय. आयच्या दिसाक बाबूनो तो आपलो वाडदीस संभ्रमता आसतना देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी ताचेर मागता. आनी किरीत भाशेन देवान ताका बरे भलायकेन राखूंक, बरे भलायकेन ताका सांबाळूंक आनी आपल्या मुळ्यांत अदीक वावर करूंक ताका बळ आनी शक्ती फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी देवा लागीं मागुया. पेटवणे वेळार गायन गावया C25 नाम शे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. Baba, naum shilagi,
म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या सगळे बळीदान आपल्या मनांतल्यान मोहिमे आमच्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मारून घेवं. भो मोगाड बापा, तुवें केलेल्या उपकारां खातीर ओवाकडणेचो योग तुका आमी समोर दिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिलें पळय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण नम्रतायेन तुज्या लागीं मागता. तेच तुजे पुता जेरुच्या नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारतो. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदारान ससनाचे देवा, सुरकरेन सुरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनिकेक तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चड ना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदुतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुजे पवित्र आत्म्यांक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पिसत समोर कुशी. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोक्सने मेलशात तुमची बसत समेस मनशां बसत ते वारो वतलें. हें म्हजें उगड आसा करात. बाबाडताचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेरुच्या मोन्नाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलोणीचे काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेरुची कुणारागो शेवतल्या मातसो मेसता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आखे तुमी जेरवीस जालेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समारंभतल्या फादर ब्रिटो आनी दुसऱ्या सगल्या पासत आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगती भाग्यान धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनान आमेन. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत आनी सगल्या आमच्या देण्या पासत ताका दिन वाचुया. जिविताचो बरो फायदा काडूंक संवसारान जायतें बरें शिपणावंक एकाक आमकां शाणेपणान बरो म्हूण त्याच बापा लागीं बराबर मागुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां घोस आनी आमकां तरणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरोशांनी मेवत रेखतां तर आमकां चुडारका कुतीन चरपात कंचली सुटोय. सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरोम दितां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. शिक्षे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमेची शांती सुरकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरा देवाचो पूत. देवाची खुशी ओडकोता ते प्रमाणे कोण जियेता तो अदीक सुभागी अशें आमकां सांगता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगलीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D47 जोई प्रिती मोग वस्ता पेज 75. D47 पेज 75. Jesucia Boga, Jesu amche dado
जेसूच्या मोगान जेसू आमचे नादोस्पद आनंदानी व्हरतेभर सोय प्रीती मोग वस्ता दोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग सोय प्रीती मोग दोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता दोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग सोय प्रीती मोग दोय देवाची रासा. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां तुका आमी भेटयलीं, ती संस्कारून तुजे पुताच्या कुडयो रक्ताच्या जेवणान त्यो आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पासुनाचे गोठायेन आनी संतोश बरी काळजान उदीक ओडे भोगतीन सेवा तुजी करूंक दिसांनी चड मोग तुजो भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण तुज्या लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवीन आमेन. निमण आशिर्वाद दिवचे आदी पदिकाराक पासिबिरानांक पातकुराक फादर जोफिलाक आनी तुमकां सगल्यांक तुमी भेटलेल्या मिसा पासत मागण्या पासत आनी कितेंय तुमी ह्या मिसान केल्ल्या पासत चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या फादराचो वाडदीस फादर ब्रिटोचो आमी सगलीं ताजे पासत किरीत भाशेन मागता. फादरान फादर जोफिलान सांगलां ते भाशेन हांव ताका वखदां आमचो पादवी घालतो माजोर्दा 7 वर्सां आनी म्हजीं दोगांय भावाचीं भुरगीं ताच्या हातांतल्यान एके भाशेन वयर सरल्यात आनी आतां भायल्याच गांवांनी पावल्यात. ताची आकारणी तांच्या मनांत अजून पर्यंत आसा. म्हज्या भावाचें चेडूं ताचेच प्रेरणान वायलीन वाजतालें कोयरांत. शी वॉज अ वायलिनिस्ट आनी आर्किटेक्चर. शी हेज डन मास्टर्स इन आर्किटेक्चर इंटिरियर डिझायनींग फ्रांसाक आसा. फादर तांकां मार्गदर्शन दितालो तरणाट्यांक. आमी ताका किरीत भशेन आमचो कुटूंब ताच्या उपकारांत आमी ताका बरी भलायकी आवडयता आनी ताची उर्बा जायती उर्बा अदीक आनी अदीक ताचे सवें फुलूंक वाडूंक आमचें आवडे. आज 4:30 वरांचेर सिनियर सिटिझन्सांची जमात, 6 वरांचेर आमचे SSVPची जमात आनी आज दीस सकाळीं 9:30 ते ब्लड कॅम्प ब्लड डोनेशन आनी मेडिकल कॅम्प आसा काज दे पोव ह्या वाठारांत. कोणाक आपल्याची भलायके खातीर वचूंक जाय, कोणाक रक्तदान दिवंक जाय तांच्यांनी दिवं येता. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी हांगा भायर थोड्यो गुडयो मेळटल्यो. फादरा बरोबर ताच्या वाडदिसाची केक कातरतले आनीक इल्लीशी चाव पाणी. फादराच्या मनान जालें हांव सेलेब्रेशन करना कित्याक एप्रिलाचे 29 एप्रील तो यादनीक जाल्यार 50 वर्सां भोगतात ताका. 58 गोल्डन जुबली ऑफ हिज ऑर्डिनेशन. तो समारंभ आपल्या सांगात्या बरोबर मडगांव होली स्पिरिटान. मागीर गुळे आमी एक समारंभ करतले हांगा सगलीं ताळगांवकारां. फादराक 50 वर्सां पाद्रीपणाचें जिवीत म्हळ्यार लांब जिवीत आनी बरें करून चाललेलें जिवीत नीड्स अ सेलेब्रेशन. सो वी वील ऑल सेलेब्रेट समवेर इन एप्रील ऑर मे. उबो रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोरपोत बेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमीन. वतात
देवाक सदांच सगळे देण्या पासत उपकार कशी जिवंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर शेवटाक गायन गावया E12 तुझे उपकार दुनिया कशे बादयतल्या पेज 84 E12 पेज 84 तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो गुणीक कसो म्हूण दिसतल्या तुझी बोलवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे पळयतल्या सुनारी संसार ही तुझी लोला सोमरानी सूर्या उस्वाराची मोत्या तांची रागानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणा गायता तुजी मोहिमा तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो गोनीपो कसो म्हूण दिसतल्या तुझी बोलवी मोहिमा कशी